तर तुम्ही राहा कशी द्या असं तो लागियो 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 अरे ओ भाऊ खय रे एक मिनिट ओके एक मिनिट यस यो ना ओके चल चल ओके पुढे या See, we have, as you have seen, आम्ही ह्यो 4 व्हेकल लॉन्च केला आणि 4 येवपाचे आसा फॉर एनफोर्समेंट सो दॅट देर इज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बाय आवर डिपार्टमेंट आणि इट इज अ फर्स्ट इन द सेन्स पयलीच खेपे रोड सेफ्टी फंड्स जे आसा आमी ते फंड्स युटिलायज करून ह्यो व्हेकल आमी एक्वायर केल्ले आसा स्पीड गन्सूय आमी एक्वायर करतले so that my people are more well equipped as far as enforcement is concerned to prevent accidents on the road. Recently, a Supreme Court committee was monitoring as to what are the safety measures taken by all the states. That committee visited Goa also and त्या कारणाक लागून आमी strengthen करपाक केला आणि पयलेच खेपे रोड सेफ्टी फंड्स युटिलायज जाता इवन व्हेकल घेवपाक स्पीड गन्स घेवपाक बाकीचे ही इक्विपमेंट आमकां जाय ते रोड सेफ्टी तर्फे आमी करतले आनी हें केल्यारूच म्हाका दिसता एक्सिडेंट आमचे कमी जातले आनी लोक जे रस्त्यार मरता ती संख्या जो आंकडो येता तो कमी येतलो. सर पयलीं कितल्यो गाडयो आशिल्ल्यो फ्लायंग स्क्वॉडाच्यो आमकां आमचे डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट पूण अशें म्हणलें जाता की डेडिकेटेड व्हेकल अश्यो नासल्यो थोड्योशो त्यो सगळे कामां वापर जाताल्यो त्यो एनफोर्समेंटाकाय वयताल्यो नॉर्मल ड्युटी वयताल्यो आनी आमचे ऑफिसरूय त्यो व्हेकल यूज करताल्यो नाव दीज आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एनफोर्समेंट स्क्वॉड. खंय लोकेशन आसता ते खंय सावथ गोवा नॉर्थ गोवा काय लोकेशन आमी डिपेंडींग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रॅफिक एक्सिडेंट प्रोन स्पॉट्स ब्लॅक स्पॉट्स हें पळोवनूच आमी स्ट्रॅटेजिकली ह्यो व्हेकल आमी लोकेट करतले आनी ह्यो व्हेकल आमी आमचे एनफोर्समेंट विंगा कडेन दिल्ले आसा सो दे वील डिसायड हाव बेस्ट टू एनफोर्स and how best to use the resources. आज तरी तुम्ही 4 व्हेकल हांवें लॉन्च केला आणि 4 व्हेकल येतल्यो 8 आमच्यो जातल्यो. तर कॉन्टॅक्ट करतलो कशें करप तांकां जर फ्लायंग स्क्वॉडाक कॉन्टॅक्ट कशें करप सो एनी वायलेशन ऑफिस नंबर्स आर इन पब्लीक डोमेन वी हॅव गॉट आवर ओन वेबसायट आनी तुमी आमचे एनफोर्समेंटाचे नंबरूय पळयत जाल्यार 1111 2222 3333 4444 there will be a salutary effect the moment people see there is RTO on the road, then even speeding people will slow down at those particular spots. They will know that there are authorities enforcing. So it will create a different sort of atmosphere. Sir, roads are sarkena and safety किती सोडतले तुम्ही? See, these are two different issues. I am प्रत्येक खेपे तुमकां सांगला. रोड्स मिनिस्टर PW मिनिस्टर पळयता. स्थिती रोडांची तितली बरी ना म्हूण आमकां आमचे न्यू मोटर व्हेकल एक्ट लॉन्चिंग सुद्दां 22 आनी आमकां फुडें वयचें पडलें एप्रिलान कित्याक रस्तेच सारके ना आनी हुंयचे अर्थान आमी वो हुंयचे आदाराचेर आमी चड फायन घालतले आतां आमी ओल्डूच दवरलेले आसा आनी एट द सेम टायम थोड्यो फायन रेड्यूस करच्यो म्हूण आमी सेंटरा कडेन केंद्रा कडेन मागलेले आसा. सर ही गाडयो एमर्जन्सी यूज जर केन्ना पडत जाल्यार यूज जातल्यो मदीं पळय एमर्जन्सी यूज आमच्यो गाडयो सगळे कडेन यूज करता आमच्यो गाडयो सांगपा म्हणल्यार इवन इलेक्शनां येता तेन्ना कोण कमिशनर येता कोण येता पयल्यो आमच्यो गाडयो ओडून घेता हांवें सीएमा सांगला हे फुडें आमी आमच्यो गाडयो दिवपा ना आनी तेन्ना नाजाल्यार एक्सिडेंट वाडत रावतले आनी लोकांक एक्सिडेंट करपाची संवय जातली
एनफोर्समेंट आमचे डिपार्टमेंट म्हणून हे आमी पयलेच खेपे एनफोर्समेंट आमी बरे प्रमाणान करपाक सोदता आनी आमी फंड्स रोड सेफ्टीचे फंड्स पयलेच खेपे ते यूज केला नाजाल्यार रोड सेफ्टी केन्ना ते यूज जावना. हाऊ मच जे आसा पळय न्ही ते इम्प्लिमेंट करचे पयलीं तुमी फायन्स रेड्यूस करून घेतले कितें न्यू मोटर व्हेकल इम्प्लिमेंटेशन पळय ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर आसा. फक्त गोंयांच न्हय गुजरातानूय मागला बाकीचे स्टेटीनीय मागला. फायन्स जे चड आहा ते सारके चड आसा म्हणून आनी स्पेशली तुमकां खबर आसा तुमी केन्ना चुकोन हेल्मेट घालूना आनी जाल्यार सारके 500 रुपये दिताले ते 1000 दिल्यार 2000 दिल्यार इट विल पिंच युअर पॉकेट. सेम वे अदर फायन्स फ्रॉम 1000 एकदम 10,000चेर बीन वयल्यार नॅचरली एवरीबडी वील फील. सो आमकांय फिलींग आसात लोकांचे काळजी करता म्हूण ते आमी इम्प्लिमेंटूय करूना आनी आमी सेंटरा बरयला विथ द होप दॅट ते कमी करतले म्हणून. गोविंद बाबू एक क्वेश्चन आशिल्लो तुमी व्हेकल्स प्रोक्युअर करता फॉर डिपार्टमेंट टू बी यूज फॉर पब्लीक बेनिफीट. खूबदां अशें पळयता की दीज व्हेकल्स आर नॉट प्रॉपरली यूज. फॉर एक्झाम्पल तुमी ज्यो कदंबा बशी घेतिल्ल्यो 30 इलेक्ट्रीक दे आर नॉट बींग यूज. दे आर म्हणजे उरतकच त्यो मागीर पेड्ड्यार जाता न्ही. सो वाय समटायम्स सच थिंग्स आर हॅपनिंग. See, that is dealt by a separate corporation. Corporation has to deal with that matter. I have already pulled them up that as to why some buses are not used. आता थिंगा एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. जो बसीस सप्लाय केल्लो तो तेणे सपोर्ट इक्विपमेंट जे येवपा जाय सपोर्ट फॅसिलिटीज चार्जिंग स्टेशन जी बसोवपा जाय वेवस्थीतपणे ताजें काम जालें ना. आमी आनी बसीस प्रोक्युअर करपा आसले पूण हेंच तरी सारके जाग्यार बसना. सद्या आमी दुसऱ्यो बसी घेवया नाका हें पयलें जाग्यार घालया. सगल्यो 50 बसीस युटिलायज जावन दी आनी मागीर आमी फुडें या म्हणून सांगलां तांकां. इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना बशी घेवप आनी मागीर अशें मागीर ऑड कशें दिसता न्ही पयलीं See, जाग्यार घालप. स्थिती whether the chicken came first or the egg came first. थोडे ही स्थिती थोडे कडेन आसता. पयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बसय आनी मागीर बसी हाडटले हें जायना. बस्यो येयल्यो हळू हळू करून सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता. इट कम्स इन प्लेस. So how much money has been spent on this? On what? On this vehicle and Each vehicle 44 lakhs. totally about we have spent about 44 lakhs out of the road safety fund. जर कोस्टल बेल्टाक खंयचोच फॉरेनर जे उबे रावता पळय तलावां बी दिवपाक तांकां आयकना तेचेर तुमी कितें करतले? ना खुबश्यो जागा थंयसर ते हांगा वयल्यान गाडी व्हरता. थंय थोड्यो वस्तू आमच्यो पॅन्डेमिका लागून आमी स्लो आशिल्ले मातशे लिनियंट आशिल्ले. नॉट ओन्ली एगेन्स्ट दीस टायप ऑफ पीपल हू डिफाय द लॉ वी वील कम डावन व्हेरी हेविली. आनीक हांव पळयता टिंटेड ग्लासीस आमचे लोक थोडे काडपाक तयार ना. हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटान आतां तुमचे वजीर पब्लिकली तांकां सांगता आनी ते एनफोर्समेंटाकूय सांगता गाडयो स्टॉप करा फिल्म काडा यू टेर इट ऑफ and then impose the fine also. Giving public instruction. काय व्हीआयपी लोक टेंटेड क्लासेस तांकां हे Law करपाक is जाय. equal for everybody. आनी एक विशय जाता सुनील ढवळीकर डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू लॉस जाता तुमचेर एक्झाम्पल दिता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू सामको कमी जालो. प्रत्येक असेंब्लीनूय तेणी इश्यू काडला कित्याक ड्रॉप जाता रेव्हेन्यू खरें हें कितें सांगता? रेव्हेन्यू खरें अर्थान ड्रॉप जावना. रेव्हेन्यू वयल्यान आमी पॅन्डेमीक टायमान आसतना सुद्दां ड्रॉप जाला तें तरी आमी रिलीफ दिला इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ रोड टॅक्स. आमी रिलीफ दिला इन टर्म्स ऑफ रिन्युअल्स. आमी रिलीफ दिला सेवरल अदर थिंग्स बसीस टॅक्सीज ते रिलीफ दिला. ते पयशे आमी बरे कामां लागून मोडलेले आसा. ते पयशे आमचे टॅक्सी भावांचे ते पयशे आमचे बसकाल्यांचे ते पयशे आमचे गोंयकार भावांचे. टू इट कम्स टू टॅक्सेशन. सो इफ वी स्पेंड द मनी फॉर वेलफेअर बरे कामां तरी आमी भरपूर केला. कोणाक पावपा रिचींग आउट टू दोज सेक्शन पुअर सेक्शन हू नीड हेल्प. मोटरसायकल पायलट म्हण नाका रिक्षा म्हण नाका. वी हॅव स्पेंड दॅट मनी. सो ते अर्थान तुमी तरी म्हणटा आमकां म्हणटा आमचे कडेन कमी प्रमाण आसा तो कितें गरिबांचेर विरोध आहा जाल्यार म्हाका एक चिंतना येता. सर ट्राफिक सेंटिनल स्कीम एक आशिल्ली ती बंद जाली पळय तशें तुमी कितें तरी चालू करपा बी तुमचो प्लॅन बीन आसतलो? No, I think instead of doing that led to lot of confusion. We will strengthen further our enforcement cell in due course of time. एक पावल आमी उचलीत रावतले. हे पयले पावल जावन आसा. ट्राफिक सेंटिनलचे थोड्यांचे पेमेंट अजून उरल्या तेंचे पयलींचे. ते हांव सीएमा कडेन ऑलरेडी सांगला. थोडेशे उरला ते सारके थोडो एमावंट उरला. आय विल सी दॅट इट इज पेड.